हॅलो गोंयकारांनो, आमी आयज म्हापसा सिटीन आसा. सो हांगा रातच्या वराचेर 4 गाडयो फोडून तेंचे स्टेरिओ गेल्या. ही चोरी जाल्ली आसा. सो आमी आरजी टीम आयज हांगा येयल्ले आहा म्हापसा. तेन्ना तुमीच तेंच्या तोंडां आयकुया की कितें जालां तें. हॅलो, काल कितें जालें पळय तें मातशें सांग. आता तुम्ही आहा आल्कोन म्हापसा कडेन कोटाशीन आमी आहा. आमचे ॲक्च्युली कॉलनीन खुबश्यो गाडयो आहात, पूण आमचे चड करून थोडे जाणांचे स्क्रीन आहले तल्ले गाडयांचे चोरी केला. आता एके सायडीन हालसो फोडला, भितर वचोन ते आखे काडला आनी कांय आवाज करूंक ना. सुणे सुद्दां भोकूंक ना. हिंगा 20 डॉग्स आहा, 20 सुणे आहात, पूण कोणें भोकूंक ना. तांकां कितें दिलें आसलें पळय आमकां कांय खबर ना, पूण हें जालां अरावंड सकाळी फुडें 3 ते 4:30 वाजता. ते 3 to 4:30 थंय कितें जालां. आनी रातचे कोण येयलेले, कोण आमचे कितें नेबर आहा ते आमकां सांगतात. ते रातचे कोण येयलेले हिंगासूर कितें पासोय मारून गेल्यात, मागीर पोत्तून सकाळी फुडें येवन पोत्तून गेल्यात. सो ही आमची आतां वी आर रिक्वेस्टिंग द पुलीस मातशी कितें एक्शन घेयात म्हणून. कितें हें आतां घडटा ते आतां घडीत रावतले. कितें खुबश्यो चोरयो जाल्या ह्या सायडीन, आमचे फाटले बीन थिंगा कॉलनी त्या सायडीन जाला. मागता कोणें मातशें एक्शन घेवचें आनी मातशें तांकां धरपाचें, कित्याक आमकां हें सोसूंक जायना आनी. ओके, तुमी पुलिसेंक बीन कंप्लेंट दिल्या आयज? हय, पुलीस आमी सकाळी फुडें हें जालेलें म्हणून अरावंड 7 o'clock म्हाका कॉल आहा. हांव सकाळी येयला, मागीर तें सगळें पळयलां, पुलिसाक कंप्लेन केला. पुलिसांचो रिस्पॉन्स कितें गावला तुमकां? तेणें म्हणलां ते पळयतात म्हणून, ती करतली कितें जाय तें. कितें आमचे FIR सगळे पंचनामा घेतला आनी आमकां सांगलां मागीर कितें इन्शुरन्स कितें तुमकां जाय तें क्लेम करपाक ते तुमी वचोन करात म्हणून. ओके, सो म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन मागता, प्लीज जाता जाल्यार पेट्रोलिंग तुमचें चालू आसता तेन्ना हांगा ही जी बिल्डींग आसा हांगाय तुमी नजर दिवची. तशेंच सगळ्या म्हापशेकारां कडेन मागता, तुमी पळयल्लें आसा आयज आमच्या गोंयांत कश्यो चोरयो जाता त्यो. सो तुमी चिंतपाची गरज आहा की आमी म्हापसा सिटीन जावन आमी आमच्या गोंयांत सेफ आसा काय ना ते. काल कितें घडलां पळय तें, ओके, काल कितें घडलां पळय तें, चोरी जाल्या पळय त्यो कारांच्यो स्टिरियो येयल्यात पळय, तेचेर आमकां खूब भिरांतकी येयल्या. म्हणटकूच आमी काल 12:30 म्हाजो चेडो गाडयेचो आवाज येयला म्हणून कहलो, तो विंडो उकडून पळोवंक लागलो. पळयत जाल्यार एक काही कार आसलेली आनी तितून एकलो रेड आनी व्हायट टी-शर्ट घालून एकलो दादलो आसलेलो. तो ताका सकयल सुट्यान वयर पळोवंक लागलो. पूण म्हाजो चेडो सजमलो कितें कोणाची गाडी येयल्या स्टाक जाली आसतली म्हणून. ताका तितली स्ट्रायक जावंक ना, पूण ती गाडी गेली वयल्यातल्यान आनी पोत्ती मागीर बिटवीन 4 o'clock to 5 o'clock तेच्या बिटवीन ते येवन तेणी हें चोरी सगली केल्या ही. पूण आमी पुलिसांक कोणी मागता ही कितें तरी हेका सोदून काडपाक हें. ओके अंकल, तुका कितें उलोवपाचें आहा ह्या बद्दल? आयज आमचो CM म्हणटा 144 लायता आनी कर्फ्यू म्हणटा, पूण ही रातची चोरयो जाता हांगासर ती आमकां आतां एकदम भिरांत पडल्या. पयलीं आमी आमच्या आदल्या टायमार गारां उक्तीन दवरून न्हिदतालीं, आनी आतां आमकां एक घर उक्तें सोडून वचोंक जायना. तर ह्या फुडें हांव मागता पुलिशे लागीं मातशें हे वाटेन पेट्रोलिंग करपाचें रातचें. आमकां हे वाटेन कोण कळना कोण येता कोण वयता. देव बरें करूं. ओके, तशेंच तुमी पळोवपाक शकता की गाडयो कश्यो तेंच्यांनी हे केल्ल्यो आसा, फोडलेल्यो आसा त्यो. गाडयो पळोवंक शकता हांगा दिसपीच जांग रॉड कितें तरी घालून तेंच्यांनी हो जो ग्लास आहा तो ब्रेक केल्लो आहा. तशेंच तुमी पळय हांगा कशें हे केल्लें आहा तेंच्यांनी. आनी हो हे गाडयेचो एक स्टेरिओ येला. म्हापशेकारांनी प्लीज तुमचे कडेन मागता, पळया कशें जालां तें आमच्या गोंयांत. कश्यो चोरयो जाता, कशे रेप्स मर्डर्स हे आमच्या गोंयांत चालूच आसा. सो आमी जर आयज अशेंच ओगी रावले जर जाल्यार हेचे वयल्यान तुमी चिंता फुडें कशें आनी कितें जावपाचें आसा तें. हे पळय ही दुसरी गाडी सेम बिल्डिंगेन कसो तेंच्यांनी ब्रेक केल्लो आहा पळय गाडी. तसो 4 गाडयो फोडलेल्यो आसा ह्यो. एक गाडी ऑलरेडी तेंच्यांनी खंय तरी सारकी करपाक गेल्या काय खंय गेल्या खबर ना. तसोच ही पळया न्यू ब्रँड किया गाडी आसा ही. हे गाडयेचें तेंच्यांनी हें केल्लें आसा.
ही पळय हे गाडयेचे कशें तेंच्यांनी हें केलां तें. सो प्लीज सगळ्या म्हापशेकारांक तशेंच आमच्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, आयज जर आमी जर अशे वोगी रावले जर जाल्यार ह्यो चोरयो दिसा उजवाडी पासून जावपाक वगत लागचो ना.